आरामकल्पवृक्षाणां विरामस्य लाभः अभिरामस्य लोकानां
जन्मोत्सवाचे कार्य केलं सर्व लोकांक पाळण्यातून तशीच कसं बालरामाक ओळख सर्व काशसा आता वापस स्वाम्यांना उलट कार्य कसं म्हणाले प्रतिवर्ष रामनवमी दिवसाक स्वाम्यांना रामालय मंत्राचे उपदेश करता मुहूर्त लागल्याच्या निमित्तानं मुहूर्ताचे कार्यक्रम आम्ही पहिले करून घेतलेला असा तशीच अनेक महत्त्वाचे विषय कसं की म्हणाले 2 वर्ष पंतगाळी मठांतून पुन्हा म्हणाले एक 4-5 वर्ष झाले सर्व लोकांना कसा पंतगाळी मठांतून एक पाठशाला चालत असे तिथून मध्ये थोडे स्थगित झाले चौथं मानले शिकना जास्त नाशिले तिथं वापस आता एक मोठं भव्य वास्तू निर्माण केले कारण कसं की म्हणाले मठांत वापस पाठशाला अंगा निर्माण जावका पाठशाला चलत उरका विद्यार्थी अंगा उरका कसं की म्हणाले मठ म्हणून समजोका म्हणाले मठ हा छात्रांनी निलय म्हणून सांगितलं असं म्हणजे त्यांचे छात्र काही मुक्ताची त्या मठ म्हणून समजतात आणि आपल्याला प्रत्येकाने मठ म्हणून समजोका गेलेली अंगा छात्र विद्यार्थी वर्ग म्हणाले त्या मठ म्हणून समजतात त्यानिमित्तानं त्या व्यवस्था आम्ही वापस आरंभ करून घेऊ मुकाबले जून 24 तारीख तुल्यानं ज्येष्ठ मासाचे शुद्ध दशमी तुल्यानं वापस ह्या प्रत्येकाने मठांतू चौडूम विद्यार्थी अंगा खेळची त्यांनी पाठ घेऊची वापस पडोसे मिळतात आणि ह्या संदर्भाने जीवोत्तम विद्यापीठ म्हणून गेलो आम्ही हे एक संस्थेत नागरिक पाठशाळेत आम्ही नामकरण केलं असा मुकाबले दिवसांतू सगळे समाज बांधवांनी त्यांनी सहकार करचे विद्यार्थी वर्ग हाचे उपयोग घेवचे आणि हाचे निमित्तानं आमले समाजाक एक बरे विद्वान चोडूम मिळत असलेले अवकाश या विद्यापीठातून निर्माण करता म्हणून आम्ही संकल्प केले त्या निमित्तानं समाज बांधवांक वेळोवेळी मार्गदर्शन की नाचे वैदिक वर्गांकडच्या तांचं सूचन की नाचे मठात कशी उरका आम्ही कशी धार्मिक आचरण करता हे सर्वही त्या चौडुमा निमित्तानं आणि त्या शिक्षण देऊन समाजाचा प्रचार करता म्हणून आम्ही विचार दवरिला असा त्या निमित्तानं आमका समाज बांधवालाही सहकार करतात विद्यार्थी वर्गालाही सहकार लागतात त्या निमित्तानं मात्र आम्ही हे विद्यापीठ चलोचे काम झाले आणि आम्ही इकडे समय घेण्याची रामदेवाला असा संध्याकाळी प्रतारोहण असा आता आम्ही कशी सांगताची तशी 3 पंथा तुम्ही सर्व लोकांना सांगते आम्ही ऑलरेडी त्याच्याबद्दल बघत असा तरी याची दिवसा रामनवमी निमित्तानं गुरुल्या मुखात आम्ही सांगता मिळत आम्ही एक पंथ सांगताची तुम्ही एक पंथा सांगते तशी व्यवस्था आजवर देतील असं मिळत श्रीराम श्रीराम जय राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्रीराम श्रीराम जय राम जय राम जय जय राम जय जय राम श्रीराम श्रीराम जय राम जय राम जय जय राम जय जय राम हे आजच्या दिवसाक उपदेश
येशू तुम सर्व लोकांक प्राप्त जल्ला असा मुकाबिल दिवसांतू निरंतर जाऊन गेलो रामाला हे मंत्र उपासन केले निमित्तानं तुमचे जीवनात कसले कष्ट नांदले रे कसले तोंदर असले रे ते सर्वही निवारण जाऊन गेलो रामदेवाला ही प्रार्थना करीत आमगेले दोन शब्द आम्ही हंगाची मंगल करताची श्रीकृष्णार्पण श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जिवोत्तम मठान रामनवमीचो उत्सव ही महापर्वणी आणि ही पर्वणी म्हणजे अशी की हांगा महारथोत्सव जो आसा तो ह्या कोंकणांतलो येद व्हडलो रथ खंयच ना आनी हांगा सगळे शास्त्रीय आनी विधिवत वता म्हणून हांगा पंचमी साकून दसम मेरेन सगळो रामनवमीचो उत्सव चलता मुख्य रामनवमीचो दीस म्हणजे आज फाल्यां हांगा पट्टाभिशेक रामाचो गुलालोत्सव आसा हांगा आनी ही रामनवमी खुबश्या लोकांक दिसता कितें थोडे कडेन काल केल्या थोडे कडेन आज केल्या खरें म्हणजे काल नम सुरू जाल्या दनपारांची नम सुरू जाल्या पूण त्या वेळाचेर राम जल्म ज्या नक्षत्राक जाल्लो तें नक्षत्र काल ना नवम दशन म्हणजे नक्षत्र पळय जें आसा तें नक्षत्र बरोबर आज 1:40 लागता आनी ह्याच नक्षत्राक रामाचो जल्म जाल्लो आनी पर्तगाळ मठांत अशी एकच हें आसा आनी की तेव्हा मुहूर्त पळोवन रामाचो जल्म करतात केन्नाय 12 जाता केन्ना 12:30 जाता केन्ना 1:30 जाता केन्ना 2:00 जाता आनी अशे तरेचे ते मुहूर्ताचेर आमचें अवलंबून आसा म्हणजे टायमाचेर अवलंबून ना बाकी सगळे कडेन कितें आहा कोणाक काल 12 जातात कोणाक 5 करतात 6 करतात म्हणून तो उत्सव मनयतात पूण हांगा सगळे विधिवत इतलेंच न्हय अयोध्येक ह्याच टायमाचेर आज राम जल्म उत्सव आसा आनी अयोध्येक तसोच हो मुहूर्त पळोवन करतात नवम दशम ह्याच करतात आनी म्हणून नवमीचे जे दशम नवम जर हें जर आयलें नक्षत्र जर आयलें त्या वेळाचेरूच तो रामजल्म करचो पडटा आनी रामजल्म पर्तगाळी मठां फाटलीं 370 वर्सां हो असोच करीत आयल्यात आनी ताका आमकां मुहूर्त जाय आनी हो मुहूर्त मेळ्ळ्यार त्या वेळाचेर तो रामजल्म करतात आनी म्हणून आज हो रामजल्म केला आनी ताका लागून 1:40 हें सगळें रामाक पाळण्याक गेला जल्मोत्सव जाला ताचे पयलीं प्रवचन बी जाल्यात आतां सांजचो मागीर रथारोहण जातलें आनी रथारोहण म्हणजे कितें हांगच्या रामाक रथाक बसयतले आनी रथाक बसून थंय विधिवत पुजा जातली आनी रथ थोडोसो उठतले ताका मागीर रथारोहण रथाचेर हांगा रामाक वयर वचून रथाचेर बसोवपाक आतां ताका विराजमान करप ताजे नंतर मागीर बरोबर 11:30 सुमार रथाक उठतले आनी तो 12:30 ते 1:45 सुमार त्या मुख्य प्राणाक घोडा कडेन म्हणजे नारायण भूत जें आसा थंय वतलें आनी थंय लोकांनी बरें कितें सांगून घेतना ती व्हळां म्हणजे कपडे सांगून घेवप त्या आतां लासतले आनी तें लासपाक जवळ जवळ कितलेशेच म्हणजे 1.5 ते 2 वरां लागतात आनी ते 1.5 ते 2 वरां जशी जाली ताजे नंतर मागीर रथ प्रदक्षिण घालून परतून हांगा जवळ जवळ 2 ते 2:30 सकाळचो पावतलो ताजे नंतर रथा वयली ती मुर्ती हाडून हांगा देवळांत दवरतले मागीर पुजा जातली आनी आयचो हो उत्सव सोंपतलो फाल्यां मागीर दनपारां पट्टाभिशेक रामाचो गादयेर बसयिल्लो सिंहासनाचेर बसयिल्लो दीस तो हांगा जातले मागीर ती पालखी कुशावती न्हंयचे रेगेचेर वतली थंय अभ्यंग स्नान जातलें आनी ताजे नंतर गुलाल करून हांगा येतलें हांगा पयलीं गुलाल जाता मागीर न्हावन बी हांगा परत येतलें आनी मागीर परत हांगा एकादश आसतली उदराधारण आसतली अशे तरेचो एकादशी आमचो उत्सव पंचमी ते एकादशी 9 दिसांचो उत्सव असो विधिवत चलता आनी ह्या वर्साक ताका मोठें रूप आयलें की ताका प्रांगण वाडयलां लोकांची गर्दी चड जाली दुकानां चड आयल्यात आनी लोकूय मोठे संख्येन आयिल्ले आसात आनी म्हणून ह्या वर्साक रामजल्माक एक मोठो सार्ध 5 शताब्दी उत्सव जाले उपरांत हो पयलोच रामनवमीचो उत्सवाक ताका मेळ्ळें म्हत्व आसा ताका लागून लोक मोठ्या आनंदान हांगा आयिल्ले आसतात.
हाडला रे? गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणकार रिपोर्टर सोयरू कोमरकर।